दीस आयतार, नोव्हेंबराची 16 तारीख 2025. सध्या काळाचो 33वो आयतार. पहिले वाचप मालाकीच्या पुस्तकांतले अध्याय 3 वळ 19 तावन 20 ए पर्यंत. पळया, जळत्या अक्त्याबरी तो दीस येता. सर्गी गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां सोरव्या सारकी जातली आनी येवचो आसा तो दीस तांचे मूख आनी ताळ दवरिनासतना तांकां उज्यान लासतलो म्हणटा दलबरांचो सर्वेस्पर. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली आनी वासरां उडयो मारून गोट्यांतलीं भायर सरतात तशें तुमी उडयो मारून भायर सरतल्यात. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 98 5 तावन 6 7 तावन 8 आनी 9. श्लोक. न्याय नितीन पृथ्वीचेर जर्ती करूंक सोमी येतलो. किन्नरी हातीन घेवन गितां गाया, विणे वाजोवन मधुर संगीत करा, तुतुरी कोंब फुंकून सर्वेस्पर रायाक जैत मागा. श्लोक. न्याय नितीन पृथ्वीची जर्ती करूंक सोमी येतलो. दर्यो आनी तातूंत आसा तें सर्व, भुमी आनी तिचेर आसा तो लोक आनंद पावूं. न्हंयो उल्हासान ताळयो पेटोवं, पर्वत संतोषान उडोवन नासूं. श्लोक. न्याय नितीन पृथ्वीची जर्ती करूंक सोमी येतलो. सगली सृश्टी येवचो आसा त्या सर्वेस्परा मुखार उल्हासूं. तो संवसाराची मनसुबी करूंक येतलो. न्याय नितीन पृथ्वीची तो जर्ती करतलो. सत नितीन लोकाक तो निर्णय करूंक दितलो. श्लोक. न्याय नितीन पृथ्वीची जर्ती करूंक सोमी येतलो. दुसरें वाचप सांत पावलान तेस्सलोनिकांकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 3 वळ 7 तावन 12 पर्यंत. भावा भयणीनो, तुमी आमची देख घेवन चला जाय म्हणून तुमीच जाणा. तुमचे समय आसतना आमी काम करिनासतना भोंवन येतल्या आनी कोणाचेंय आमी फुकाटाक जेवयल्लें वा खेल्लें ना. तुमचे मदें कोणाकच आमी एक वोजें जायनय म्हणून कश्ट आनी पुरा सणलेकी नासतना दीस रात घाम पिळन आमी काम केलां. तुमचे कारणां आमचो खर्च चलोवंक आमकां हक्क नातलें म्हणून न्ही, बगार तुमी आमचो पाटलाव करी सारकी एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्लें. तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फर्मायिल्लें आसा. कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडोवंक सोडा. हांवें अशें सांगूंक कारण आसा. तुमचे मदीं थोडे जण काम करिनासतना भोंवून खावन जियेतात आनी हेरांच्या गजालींत घुसतात, शिवाय हेर कितेंय करिनात म्हणून आमी आयकलां. देखून माणकुलें काम करून ताणें आपली पोट जोडी जाय म्हणून तसल्यांक आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी फर्मावन बूत सांगता. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. दृढ रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. हालेलुया हालेलुया. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 21 वळ 5 तावन 19 पर्यंत. त्या दिसांनी थोडे जण देवळा विशांत उलोवन तें सोबीत फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयलां म्हणटाले. तेवर जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उर आसूं ना तसले दीस येतले. सक्कडी कोस लावन घालताले. तेवळ ताणें ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, ह्यो संगती केदळ घडतल्यो?
तो घडसो वेळ लागी पावला म्हूण गुर्त कसलो. तवळ जेजू तांकां सांगा लागलो, कोणेय तुमकां फसायनाशें सत्राय करा. साबार जण म्हजे नांव येतले आनी हांवूच तो आनी नम्यारलो वेळ लागी पावला म्हणटले, पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी काटकाया विशान खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती घडा जायस, पूण अंत तक्षण येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्रांचेर आनी राज्य राज्यांचेर झुजाक रावतले. ते हांगा भिरांकूळ भुकंपण्यो जातल्यो, दुकोळ आनी मारेची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र खुणा दिश्टीक पडटल्यो. पूण ह्यो सर संगती घडचे पयलें तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमची झडती करचे खातीर तुमकां सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्यां हुजीर हाडटले आनी बंदीखान्यांनी घालतले. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर व्हरून व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तवळ कितें जाप दिवची ह्या विशयांत आतांच आलोचन करचें ना म्हूण तुमचे मतीन निर्धार करा. हांवूच तुमकां असली वाचासक्त आनी जाणवाय दितलो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकचे नात. तुमचींच आवय बापूय, भाव भयणी आनी सैरी दैरी तुमकां पाराधीन करतलीं आनी तुमच्या मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतलीं. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एक केस लेगून नाश जावचो ना. तुमचे दीक सोंसणिकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचे सुवार्थेन जेजू अंत काळार प्रकृतीन घडची भिरांकूळ घडितां विशांत आनी ताच्या पाटलावदारांक कसले कश्ट दगदवणी भोगूंक मेळटले म्हूण तिळसिता. अशें सन्निवेश आसतना किर्तनकार आपलो भरवोसो दवरून सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां म्हूण सारून सांगता. देवा बापाची भुरगीं जाल्ल्यान ताचे ते रावाजे म्हूण आशेता. खोटेपणादारी नासतना सदांच विश्वासीपणान जियोंक आनी हेरांक उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक क्रिस्त आमकां आदर्श म्हणून आयचें दुसऱ्या वाचप सांगता. आधुनीक विज्ञान इतलें प्रगती जालां की प्रकृतीन कितें घडटा तें काळा आदी फुडेंच सूचन करूंक शकता. पूण देवाच्या राज्याची खुणां पारखूंक सलवता. हेंच द्वंद्व जेजू आमचे मुखार सोडोवन दवरता. देव आपले परजे मदें सदांच आपल्या उतरां आनी दिसपट्ट्या घडितां मुखांत हजर आसा. ताचें हजरपण आमी मौन आनी जागे आसल्या वेळार आमी भोगूंक शकता. अंतकाळ देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाकच कळीत ना. देखून तो काळ येता आसतना प्रकृतीचेर सबार संगती घडतना कश्ट दगदवणी येतना आकांतून रावचें नाका. बगार देवाचेर भावार्थ दवरूंक तो जागवणी दिता.